दिवचलच्या नार्वे गावात पोन्न्या तीर्थार जन्माष्टमी मोठ्या भक्तिभावान मनयली। हजारांनी लोकांनी पंचगंगेची पूजा करून कृष्णाचो आशीर्वाद घेतलो। नार्वेची जन्माष्टमी गोंयभर फामाद। अंदू ह्या परंपरेक 119 वर्सां जालीं। अष्टमी निमतान गोंयच्या शाळांनी कार्यावळी जाल्यो। दहीहंडी आयतारा आयिल्ल्यान शाळांनी ल्हान गोविंदाची दहीहंडी शेनवाराच केली। ही आमची आदल्या जाणट्यांची प्रथा आयज की 119 वर्सां 119 वर्सां आमी पालखी हाडटा अशें आमकां जाणट्यान सांगलेलें आसा। त्या प्रमाणे आमी हांगा पालखी हाडटा थंय खुबशे देवता येतात। पिळगांवचे येता, गिमाळ्या, नारव्या अशे देवता येता आनी ह्या देवतांचे सगळ्या पालखींचे अष्टमी निमित्त खूब लोकांक दर्शन घेवंक गावता आनी हांगा गोकुळाष्टमीचे तीर्थ आहा। गोयच्या शाळांनी जन्माष्टमी निमित्तान सांस्कृतिक कार्यावळी आणि दहीहंडीच्यो सर्ती जाल्यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।